नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून आयलो गोंयांत. पत्रादेवी फकीर पाट्या उपरांत ओमकारान तोरशा वाठारांत केला प्रवेश. रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ताचेर दवरल्या नदर. SIR प्रक्रिये खाला 11,85,000 मतदारांमधल्या 96.5% मतदारांचे डिजिटायझेशन पुराय. प्रक्रियेत सापडल्या 1,787 बनावट मतदार. मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांची माहिती. 20 डिसेंबराक जातली जिल्लो पंचायत वेंचणूक. भाजपान पयल्या टप्प्यात उत्तरेत 13 आनी दक्षिणेत 6 अशी वट्ट 19 उमेदवारांची नांवां केल्या जाहीर. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात अधिकारी निखिल देसायान धाडिल्ली नोटीस मेळूंक ना. पयशे दिनात जाल्यार देसाय सयत पार्सेकारा विरोधात वतले न्यायालयात. पडोशे सत्तरीच्या फारपेटीच्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी एकल्याक केलो अटक. स्टोर रुमांत लिपोवन दवरिल्ले एअर गनूय केले जप्त. वाळपय पुलिसांची माहिती. बेतूल बंदर प्रस्तावाक थळाव्यांचो खर विरोध. बंदर आयल्यार दर्या तशेंच लोकांच्या भलायकी कडेन जातलो धोको निर्माण, सांगतात थळावे. आता पळयात खबरो विस्तारान. ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला. पत्रादेवी फकीर पाट्या उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केलो. तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट मारून बसला. ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. हत्याच्या भंयान कांय भुरगीं शाळेत वचूना. सध्या रान खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून आशिल्ल्याची कळटा. आम्ही शाळेत वच आसलो आणि हत्ती वाटेरच आसलो. रस्त्यार आम्ही वचपाक आमकां मेळांक ना. मागीर तो वयर सरलो आणि तो हय ह्या सायडीन सरलो. शाळेत वचोंक ना तुम्ही? वचपाक भायर सरले स्कुलान? स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेखाला आता मेरेन वट्ट 11,85,000 मतदारांमधल्या 10,55,000 म्हळ्यार 96.5% मतदारांचे डिजिटायझेशन पुराय जाला. सुमार 90,000 मतदार हे गैरहजर, मयत, स्थलांतरीत वा बनावट अशें नमूद केला. 1,787 बनावट मतदार मेळिल्ल्याचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी माहिती दिली. तशेंच सुमार 2,20,000 मतदारांची नांवां 2002च्या मतदार वळेरेंत ना. तशेंच उरिल्ल्या 3.5% मतदारांची प्रक्रिया सुरू आसा अशें गोयल हांणी सांगलें. 4 नवंबर 2025 को गोवा में एनुमरेशन जो है वो फेज जो स्टार्ट हुआ था. 11,85,000 हमारे वोटर्स थे. सभी को जो है वो 4 दिन के अंदर हमने एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे. और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 96.5% डिजिटाइजेशन हमारे एनुमरेशन फॉर्म्स का हो गया है. तो यानी कि या तो वो फॉर्म्स है हमारे पास में वापस आ गए हैं या फिर उनको ASDT जो एब्सेंट या डेथ वोटर्स है उसके हिसाब से हमने उनको मार्क कर दिया. तो अगर नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनुमरेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापस आ गए हैं. और लगभग 90,000 जो वोटर्स है जो ASDT डिक्लेयर हो गए, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स. तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनुमरेशन फॉर्म जो है मतलब जो वोटर्स है उनका हमारा चिन्हित हो गया है, जो 96.5% बनता है. अब केवल लगभग 40,000 एनुमरेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी है. आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से
कि आज या कल में अपना जो एनुमरेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें, ताकि बाद में जो है वो हमें और बाकी जो ड्राफ्ट रोल हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा, तो उससे पहले जो तैयारियां करनी है वो हमें उसके लिए हमें समय मिलेगा। अगली जो जब ड्राफ्ट रोल हमारा 9 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा तो उसमें जो ASDD जितने भी वोटर्स हैं जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट है, जो 90,000 अभी का लगभग ये नंबर है, उनकी जो लिस्ट है वो हम CEO की वेबसाइट पर, हमारे नोटिस बोर्ड पर, जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है, बड़े पब्लिक ऑफिस है, उनके नोटिस बोर्ड पे हम लगा देंगे कि मुझे क्योंकि नोटिस इशू हुआ है तो मुझे जो है वो जिला पंचायत में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका नाम जिला पंचायत के इलेक्टोरल रोल में है और उसको वोटर स्लिप आई है तो वो वोट दे सकते हैं। हमारा जो रोल है वो 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगा, उसके बाद वो एक अलग विषय होगा। डुप्लीकेट के अभी जो नंबर आए हैं हमारे पास में आज सुबह 10 बजे तक के है, उसमें 1787 है। ये पूरे डिलीट हो जाएंगे सर? हाँ, ये तो ASDD लिस्ट का ही पार्ट है ना, जो 90,000 की लिस्ट है उसके 4 सेगमेंट है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट, तो उसका अलग अलग ब्रेकअप है 1787। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वो डिटेल है, वो बरेचदा 4 तारीख के बाद ही देंगे। 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली, तशेंच 22 डिसेंबराक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावपाची घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्त मेनिनो डिसोजान केल्ली। ह्या फाटभुंयेर भाजपाचे पयली उमेदवार वळेरीत जाहीर जाल्या। उत्तर गोंयांत भाजपाचे 13 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात, जाल्यार दक्षिण गोंयांत भाजपाचे 6 उमेदवारांची नांवां जाहीर करत वट्ट 19 उमेदवारांच्या नांवांची घोषणा केल्या। पळयात। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात IAS अधिकारी निखिल देसाई हांणी धाडिल्ली कायदेशीर नोटीस आपल्याक मेळूंक ना अशें सांगीत देसाय सयत PWDचो प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर आड न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी दुबावीत पूजा नायकान दिल्या। सरकारी नोकऱ्यां खातीर लोकांकडल्यान पयशे घेवन आपणे IAS अधिकारी निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकराक दिल्ल्याचो आरोप कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा नायकान केल्लो। ताचे उपरांत निखिल देसायान आपल्याक कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आपल्याक कळ्ळें, मात ती कायदेशीर नोटीस आपल्याक अजून मेरेन मेळूंक ना। आपणे दिल्ले पयशे परत करचे अशी मागणी कितलेशेच फावटी तांचे कडेन केली, तरी ते दिवपाक तयार ना। ते खातीर त्या दोगांच्या विरोधात आपूण न्यायालयात वतले। ॲडव्होकेट अमित पालेकर ह्या प्रकरणात आपल्या कायदेशीर मदत करतले। देखून पालेकरा वांगडा चर्चा करून आपूण फुडले प्रक्रियेक सुरवात करतले अशें पूजा नायकान सांगले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। 1970च्या फारपेटीच्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी नंदकुमार महादेव आपटे हाका अटक केली, तशेंच ताणें स्टोर रूमांत लिपोवन दवरिल्ले एअर गनूय जप्त केले। हे विशीं पुलिसांनी नंदकुमार आपटेक जाप विचारली तेन्ना ह्या वाठारांत बेकायदेशीर घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर 2 फावट फारपेट केल्ल्याचें मान्य केलें। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। 1970 हांगासर 2 फावटी गोळीबार जाल्लो आनी हेका लागून सगळे खळबळ जाल्ले की ह्यो गोळीबार जाता ह्यो परत परत कित्याक जाता आनी कोण करता। 2 दीस पयलीं जेन्ना परत एकदा गोळीबार जालो तेन्ना वाळपय पोलिसांनी एकट्याक डिटेन केल्लो चवकशी खातीर, मात तेका सोडून दिले। तितले लोक आसा हे जरा खूब संताप जाल्लेले आसा, कित्याक तर जो गोळीबार केल्लो आसा ह्यो कोण आसा ह्यो गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसली, मात पुलीस कित्याक एक्शन घेयना ह्या लोकांक प्रश्नचिन्ह आसलो आनी तेका लागून पुलिसाचो दबाव आयलो आनी पुलिसांनी एक सर्च मोहीम सुरू केल्ली। तेतूर तेंच्यांनी जो फॉरेन्सीक लॅब आसा, फॉरेन्सीक टिमीक व्हरोन थंयचे तेंच्यांनी खुबशे नमुने सुद्दां घेतलेले की कोणी तांकां कितें मेळटा जाल्यार ते पळयताले। तशेंच तेंच्यांनी वाळपय पुलिसाचो पुलीस स्टेशनाचे जे PSI आसा प्रथमेश गांवस आनी तेंची टीम आसा, हेंच्यांनी 1970 हांगातले जे हावजींग बोर्ड आसा थंयतल्या लोकांची चवकशी करपाक सुरवात केलेली आनी चवकशी करता करता एका घरान जेन्ना पावले तेन्ना नंदकुमार आपटे हेंच्या जे घरान जेन्ना पावले तेन्ना तेंच्या घरान पुलिसांनी वचून चवकशी केली तेन्ना तांकां कितेंच मेळना। मात जेन्ना त्या घरासून ते भायर सरताले तेन्ना तांकां एक गुदांव मेळ्ळो आनी ते लॉक आसलेले आनी जेन्ना पुलिसांनी तांकां क्वेश्चन केलो की हे लॉक कित्याक केला आनी आमकां ओपन कर, तेन्ना तो मातसो खळबळ्ळो आनी तांकां पुलिसांक उत्तर दिवपाक तांकां तो मातसो फाटीफुडें करपाक लागलो। तेन्ना पुलिसांनी ते जबरदस्तीन तेजें दार उगडलें तेन्ना तांकां एका ब्लू कलरच्या बॅरेलान ताका एक व्हडली एअर गन मेळ्ळी, ती जी पॅक आसलेली आनी ही जी एअर गन आसा ही
प्रोफेशनली कोण तरी शूट करपा खातीर यूज करता आनी पोलिसांनी ती सद्या हस्तगत केलेली आसा आनी जेन्ना तो नंदकुमार आपटे आसा हेच्या कडेन चवकशी केली तेन्ना त्यांनी कन्सेस केलेले आसा की जे दोनी फावटी जे गन शूटआउट जाल्ली आहा ही त्यांनी केलेली आसा तेका लागून पोलिसांनी तेजेर 35/3 हाचेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा तशें तेका नोटीस जारी केलेली आसा की जो पर्यंत ह्या केसीचो केस सॉल्व जायना तो पर्यंत पोलिसांक तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें आनी जेन्ना जेन्ना तेका आपयता तेन्ना तेन्ना येवपाचें. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. केरी बेतूल पंचायतीचे दा मॉस्को डिसिल्वा प्रीतम देऊलकारा सयत थळावो आमदार एल्टन डिकस्टा हांणी सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी पोर्टाक खर विरोध केलो. 2018 सावन ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करीत आसात. ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाक व्हड धोको निर्माण जातलो. पारंपरीक नुस्तेमारी तशेंच दर्यांतल्या जिवांचेर गंभीर परिणाम जातलो. देखून थळाव्या लोकांचे हक्क आनी सैमीक संपत्तीची राखण करपा खातीर हे झूज चालूच दवरतले अशें तांचें म्हणणें. इन लायफ आहा ते आखे जाता बाब दामासा सांगला दॅट इज अ नॅचरल प्लेस थिंगा आनीक थिंगा इतली फिशींग कम्युनिटी बेतूल जे आहा आमगेले बेतूल बिल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी पडटे तेंगेलो थिंगा बेतूल चेटी आहा आनी दॅट इज दॅट रिवर माउथ थिंगसून त्यो भितर येताय बोट्यो भायर वयताय सो दॅट एरिया इज ऑलमोस्ट शोन इन दॅट प्रोजेक्ट कळना तुका आनीक नुस्त्या कम्युनिटीक कितलो त्रास जातलो तें केल्यार ते खूंय करता थिंगा मागीर तुका पोर्ट हिंग वास्को चोय पयस वचपा नाका गोंया रावन चोय वास्कोकारांक कितले जाता जेन्ना कोवीड जाल्लें म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक आमगे वास्को मेलो बिकॉज ऑफ तेंगेले पोल्युशनाक द लंग्स फॉर ऑलमोस्ट डॅमेज बिकॉज यूज टू इनहेल कोल कळना तुका सो जेन्ना कोल येता तो सरकार कितें म्हणून आपण आनी कितें करता आनी डिफेन्सा हाडटा हें तें हाडटा लास्ट टायम मागीर तेंगे तकलें आहा म्हाका दिसता आयकिल्ले प्रमाणे इट वीज अ कोल हँडिंग प्लेस ऑल्सो बिकॉज आनी कोण मदें इल्ले कंटेनर डेपो आहा थिंगा आनी इट वील बी अ मेस आमकां नाका देर आर अदर प्लेसीस इन द कंट्री वे कॅन दे शिफ्ट दीस नॉट इन गोवा गोंय आमगे येदें आहा एंड वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सीस आनी गोंय आफ्टर मायनिंग इज सर्वायविंग ऑन ट्युरिजम सो मागीर हेवूय जरी तुमी काबार करूं सोदताय म्हाका सुद्दां गोंयकारांक चिंतपा जाय सरकार खंयचे दिशेन वयता तो 2017-2018 हे पोर्टाचे आयले तेन्ना हांव फोर फ्रंट आहलो हेका ऑब्जेक्ट करपाक आनी ऑब्जेक्ट करपाक म्हणजे आमचो विरोध असो नासलो की फॉर नेम सेक आसनाशिल्लो कित्याक आमचो कानागिरी नाकेरी बेतूल म्हणटा धाकटोसो गांव आनी आमी एकपोटान एकचारान सगळे बरोबर आशिल्ले जेन्ना हो मूद आयिल्लो तेन्ना आमचेर एक व्हडले तुफान उपरासले जालें कित्याक आमच्या गांवांक आमी डिपेंडंट आहाय आमगे फिशींग कम्युनिटी चड आसा फिशींग कम्युनिटी आसा आनी आमी हे फिशींग कम्युनिटी लागून सगळे आमचे आस्त सांबाळून दवरलें ताका आमी कांयच कमर्शलायज कांय केलें ना ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले आनी हे आतां हे पोर्टाक येवपाक पयलीं सांगलेलें आतांय सांगताय थिंगा ते एरियाक टोटल फीश ब्रिडींग एरिया आनी ही तर हो तरी पोर्ट तरी थंय जालो जाल्यार पयलीं ते आमचे पोट गेले कितें सरकार तरी म्हणटलो तुका आमी रिहॅबिलेट करता म्हणून पूण रिहॅबिलेट कितें करतले घर करतलो जे पोट मारता ते पोट पती जावची ना लोकांक वचपाक दुसरें आमी एनवायरमेंट आमच्या गांवांत तुमकां खबर आसतलें आमी एनवायरमेंट आज पासून सांबाळून दवरलो आतां तुमकां खबर आसतलें 6-7 म्हयने पयलें थोडो तो प्रिसिशन जो तो स्पोर्ट जाल्लो तेका ते स्पोर्टा लागून आमी वातावरण सांबाळपाक एनवायरमेंट सांबाळपाक आयज पासून तांकां NOC दिवना ना कांय दिवना तांचो तास दवरलो आहा म्हणजे आमची इतली रिजॉल्व आहा की आमकां आमचें वातावरण आमचें नेचर आमचें एनवायरमेंट आमकां काबार करपा नाका आनी हो पोर्ट आयलो जाल्यार हें सगळें काबार जातलें. हांव सोदतां हो पोर्ट आमच्या गांवांत नाका आमची अस्मिताय म्हणटा ती बेतलांतली दर्या आनी हो कम्युनिटी आमची विलेज कम्युनिटी आसा पळय ती रापणकार ते नुस्तें मारता आपल्या फॅमिलीक पोसतात जेन्ना लास्ट टायमूय हे आयले CZMP प्लॅन आनी सागरमाल्या प्रोजेक्ट हांव सांगूंक सोदतां आमच्या MP सर कॅप्टन विरियटो ही वॉज देर फॉर अस लास्ट टायम वेन ऑल दीस हॅपन्ड आनी हांव ताका आतां उलो मारूंक सोदतां की आमचो ताळो आय बेतूलकारांचो आनी कानागिरी नाकेरी बेतूलकारांचो की हे आमकां हे निसंटन आमच्या गांवांत नाका हो पोर्ट म्हणटा तो आमकां नाका कांयच आमचें उदारपसण ते पोर्टाचेर जावपाचें ना सगळे आमचे रिसोर्सीस आसा ते काबार जातले फर्स्ट ऑफ ऑल आनी आमचे हे विलेज कम्युनिटी फिशरमॅन्स फ्लोक्स दे वील बी सामके तांचे बिजनसूय डावन आनी तांचे पोटूय वयतले हितून सो आमी एक असो विचार म्हणजे सगळ्यांनी एक जारान येवचें आनी हे सगळें बंद करचें. पार उसगांव वाठारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाच्या चेंबराक गळटी लागल्या. ह्या चेंबरात प्लास्टीक बाटल्यो पियरीचे कॅन कोयर उडयला.
हाका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्को उसगांव पंचायतीचो पंच वांगडी राजेंद्र नायक हांणी उक्तायला. भौशीक बांदकाम खात्यान जाता तितले बेगीन पायपलायनीची दुरुस्ती करची म्हणून राजेंद्र नायक हांणी मागणी केल्या. म्हाका काल कोणी तरी एकल्या आमच्या वोटरान सांगलें की खांड्यापारा एक पायप फुटला म्हणून हांव थंयसर आतां पळोवपाक येयल्लो आनी ते पायप तेंच्यांनी फाटल्या 15 दिसां पयलीं रिपेर केल्ले. परत आतां फुटला आनी भितर लोकांनी बियरीचे कॅन कचरो खूब अशें कितें कितें वस्तू म्हणजे ते पळोवण्या सारकें ना. आनी तें उदक आमी उजगांवकार सगळे पियेता. उजगांव वयता, पाळये वयता, बामय वयता, हे कंप्लीट नाणूच वाडा वयता, सगळे एरियेक हें उदक सद्या चालूच आहा. आनी हें उदक इतलें पळोवपाक सुद्दां तें कितेंशेंच दिसता. कित्याक हेजेर लोकांच्या हेल्थाचेर परिणाम जावपाचो आसा. हेजेर PWDन हेजेर कितें तरी लक्ष घालून हें जाता तितलें बेगीन रिपेर करचें. मिडिया कोण तरी हेजेर आवाज उठयता तेन्नाच ते जागे जाता आनी तेंचो आमकां सपोर्ट आसता, मिडियाचो सपोर्ट आसता म्हणून हे रोखडे करता. फाटीं हेल्थ मिनिस्टराक सांगून हेल्थ मिनिस्टरान भितर लक्ष घालून तांकां ताबडतोब तें दुरुस्त करपाक लायिल्लें. कळ्ळें. पयल्यार आतां परतूय हें आसा तशेंच परत फुटलेलें आसा. हेका हेल्थाचो प्रॉब्लेम जावपाकूच शकता. म्हणजे भितर कितें आसा, जिवाणी मेल्या आनी कोणी कॅन फोडून उडयले सोऱ्याचे, कचरो तर तुमी कोणूय हेल्थाचे सुद्दां येवन मनीस हांगा पळयल्यार जाता. कित्याक बाबा हें लोकांचे दृश्टीन बरें काय वायट तें तुमकांच कळटलें जेन्ना हेल्थाचे मनीस हांगा येवन पळयता तेन्ना. 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्तान म्हायती दिवचे पयलीं आप पक्षान 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून बाजी मारली. वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत आयतारा भाजपान 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली. ह्या फाटभुंयेर आतां आप मेकळेपणान एकलेच लढो दिवपाचें निश्चित जालां. पूण आतां मुखेल प्रस्न निर्माण जाला तो गोंयच्या महागठबंधनाची उमेदवारी वळेरी जाहीर केन्ना जातली पळयात. 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्तान म्हायती दिवच्या पयलीं आप पक्षान 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून बाजी मारली. वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत आयतारा भाजपान 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली. ह्या फाटभुंयेर आतां आप मेकळेपणान अलायन्साचो तेंको नासतना ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवपाचें निश्चित जाला. त्या उपरांत प्रस्न येता तो भाजपा आनी मगो पक्षाच्या युतीचो. मगो पक्षाक भाजपान कांय सिटां राखीव दवरल्या ताची घोशणा आतां मगो पक्षानच करची पडटली. ह्या फावटी आतां सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार विरोधी पक्ष फुडारी. तांच्यांनी धोल बडयत आपले प्रचार नेटान चलयल्या खरे, पूण अजून मेरेन उमेदवारांची वळेरी मात जाहीर करूंक ना. अलायन्स, आघाडी, ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स अश्यो खुबश्यो गजाली विरोधकां मदीं शिजत आसा. काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान भाजपाच्या उमेदवारा उपरांत तांची वळेरी जाहीर करतले म्हणून सांगिल्ले. आतां भाजपान आपली वळेरी जाहीर केली, पूण काँग्रेसीक म्हुर्त केन्ना हाजेर सगळ्यांचेच दोळे आसा. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी RGPची आघाडी जमा जाल्ल्यात आसा अशें तांचेच फुडारी सांगताले. पूण हाची खरी परिस्थिती कितें हें कोणाकच खबर ना. गोवा फॉरवर्डान आपली उमेदवारी जाहीर करूंक ना खरी, पूण आपल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार करतना मुखार आयला. पूण आतां गोंयकारांक प्रस्न सतायता तो आनी कितलो तेंप सगळेच जाण धोपरांक भाशींक बांदून रावल्या खरे, पूण न्हवरो कोण हें मात कोणाकच खबर ना. स्वता गोवा फॉरवर्ड, RGP, काँग्रेस पार्टीन अलायन्साच्या माध्यमांतल्यान लेगीत हाची घोशणा दिवंक ना. ही कसली चाल, हे कसले नवे खतखते. मजगती सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. विरोधी पक्ष दर खेपे फाटीं कशे पडटा हो एक मुखेल प्रस्न. हे सगळे कोणाची तरी वाट पळयता. वेंचणूक जाहीर जाली तरी अशें कित्याक? भाजपानय उमेदवार जाहीर केले. विरोधी आनी कितले दीस धुकलपाचें राजकारण खेळटले. फाल्यां सावन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक सुरवात जातली. आतां ह्या सगळ्या फाटभुंयेर भाजपाक टक्कर दिवपाक विरोधी पक्ष फुडारी कितले यशस्वी थारतले. गोंयकारा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी एकठांय आयले आसले तरी पूण प्रत्यक्षात मनांतल्यान ते एकठांय ना हें सदांच दिसून आयला. तांची ही काळजाच्या खोलायेन नाशिल्ली एकी भाजपाक हारायतली. विरोधी पक्ष प्रिलिम्साकच हारता जाल्यार फायनल परिक्षेत कितें करतली?
बॅटिंग कशी जातली काय फकत विरोधी पक्ष बॉलिंगूच करीत रावतले? आताच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आता वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे. तेन्ना अशें जाल्यार हे महागठबंधन फकत कोणाक आनी कित्याक? भाजपान आयतारा पयल्या टप्प्यातली जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक वळेरी जाहीर केल्या खरी, पूण तांच्या भितर लेगीत हेर मतदारसंघा खातीर बरीच घुसपागोंदळ आनी खर सर्त चल्ल्या, तशेंच पक्षाचेरय ताण लेगीत आसा. आता ह्या वेंचणुकेची मुखेल सुत्रां भाजपाचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायका कडेन आसा. ताच्या नेतृत्वा खाला जावपी ही पयलीच वेंचणूक. ह्याच वेंचणुकेंतल्यान दामूची खरी परीक्षा सुरू जाता. अध्यक्ष दामूक सगळ्या फुडाऱ्यांक एकठांय घेवन मुखार व्हरपाचे सध्या व्हडले काम आसा. आता भाजपाच्याच ह्याच निकालाचेर फुडें येवपी वेंचणुकेचो लेगीत भार कसो कितें आसतलो हाची म्हायती मेळटली. भाजपाची वळेरी जाहीर जाल्ल्यान आतांच बोवाळ सुरू जाला. भाजपान कुर्टी खांडेपार आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान मोगोवपाक बेजार जाल्यात. आदीं सावन कुर्टी खांडेपार वाठारांत मोगोवपाचोच बालोकिल्लो आशिल्लो, पूण आतां भाजपाच्या ह्या पावलाचेर मोगोवपान स्वतंत्र वेंचणूक लडोवपाची तयारी दाखयल्या. आता प्रस्न उपरासता तो आमदार रेजिनाल्ड आंतोनियो चंद्रकांत शेटये हांचे कितें जातले हे पळय सारकें आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आहा की इंडिपेंडंट सीट घालून आमी जिखयतले. आमच्या मोगोचेर प्रेम आहा. आमी म्हाळशे देवी कडेन सांगता की आमकां मोगोचेर मनांतल्यान प्रेम आहा आनी तें प्रेम आमच्या मोगोचेर वचपाक जावपा जायना. आमी MG म्हणटा ती वाडपा जाय, पण आतां काही कारणामुळे आमकां सीट मेळुना त्या युतीचे. ते कित्याक ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना, पण म्हाका पूर्ण खात्री आहा की मोगोचे निश्ठावान कार्यकर्ते इन्क्लुडींग म्हाजे लिडर म्हज्या बरोबर मनकरणांतल्यान आसतले. आमी आमचे STचो कॅन्डिडेट फोंड्या दवरतले आनी कुट्टी खांडेपार पंचायत आमी जिखोवन हाडटले. आमी ह्या BJPच्या राजकारणाक भिवून वचपाचें ना. BJPक जर दिसता आसत की बाबा ते खंयी प्रेशर घालतले आनी कोणाकूय सोबयतले पळय फाटल्यान देवी आहा आनी ती देवी भाटीकारा बरोबर आहा. कळ्ळें? जिखिल्ले सीट दिले म्हणून बाय इलेक्शन आमी भिना, आमी इंडिपेंडंट वतले, पण जिखिल्ले सीट BJPक कित्याक दिले तेजें म्हाका दुख्ख. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांगेमालातल्या दात्रेंभाटी वाठारांत रस्त्याचो प्रस्न उपराशिल्लो आसा. फाटली 50 वर्सां जाली ह्या वाठारांतले थळावे रस्तो करपाची मागणी करतात. ज्या ज्या वेळार पंचायत ह्या वाठारांत रस्तो करपाचो यत्न करता तेन्ना राना अधिकारी येवन आडयतात अशें थळावे सांगता. पळयात पुराय बातमी. गोंय मुक्त जावन 64 वर्सां पुराय जाली, मात अजूनय गोंयचे कांय वाठार मुळाव्या सुविधा कडल्यान पयस आशिल्ले दिश्टी पडटा. सांगे म्हालांतले दात्रेंभाटी वाठारांत फाटली 50 वर्सां जाली रस्तो ना. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. पावसाच्या दिसांनी तर थळाव्यांचे सामके हाल जाता. थळावी पंचायत रस्तो करपाचो यत्न करता, मात राना अधिकारी येवन आडयतात अशें थळावे सांगता. मातयेच्या तांबड्या रस्त्याक लागून खुबशे अपघातूय जाता. देखून संबंदीत खात्यान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. रस्तो पळय हो रस्तो जाला आनी हो रस्तो पळय येवपा आसल्यार आमकां मेन रस्तो होच असोच येवपाचो. आमी येयल्यार हो रस्तो जाल्ला, हो मदींच कुडको जाला. ते हांगासर मदीं येवपा जाल्यार कितें उडोवन येवपाचें, कशें येवपाचें? ट्रेन सगळें जाला पळय, तुमकां दाखयता हांव. ट्रेन सगळें जाला येवटेन उदक वचपाक, पूण हो मदींच कुडको जाल्लो आसा. हय फॉरेस्ट आडयता. सांगला न्हू ते येयले ते कितें कितें करून गेला. पळया आतां केन्ना कशें ते कवर बिवर मांडलेले पयलीं हांगा, ते फॉरेस्टान घेवन गेले कवर बिवर सगळे. मागीर माती घातलेली. पावसान इतले रेबो जाता हांगा पांयभर देवपरा. हय रस्ते जावपाकूच जाय न्हू. हो मदीं रस्तो करता तुमी, मदीं सोडटा. मेन रोडूच सोडला पळय, तुमी दाखयता पळय मेन रोडूच सोडला. हो मेन रोडूच सोडला. हो मेन रोड हांगा समज येवपा जाय जाल्यार हांगच्यान येवपा पडटा पळय, हांगच्यान येवपा पडटा. त्या लागून म्हटल्यार आमकां सगळो तांबडो रस्तो, ते फातर सगळे आनी पावसान त्रास जाता चड आनी आमी पडटा बी तेजेर. तो मागीर आमी आतां आमदार येयलो न्हू आमगे, हो हेजे कडेन जातलो तो अशें म्हणून आमी ताका सांगलें केलो जाल्यार हेणीच करपाचो आतां आनी कोणा कडेन जावपा न्हू तो. ताणें तो उपकार करून आमचो रस्तो करून दिवचो. 70-80 जातलीं वर्सां. म्हागे बापूय आसलो हांगासर पयलीं, तो 80 वर्सांचेर मेलो. तेन्ना तेजे पयलीं बसून हो रस्तो कर कर म्हणून येता तितल्यांकूय आमी सांगता कोणें रस्तो करून. पळय बाबा ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता.
तेन्ना आंकवार आसतना पसून हो रस्तो आतां तसोच आसा आजून चालू जावना कित्याक आमी येयल्ले तांकां सांगता कर कर म्हूण कोण करना. तेन्ना लग्न जालें, हांगा म्हाजी भुरगीं जालीं 2 जाणां, भुरग्यांची भुरगीं जालीं, तरी हो रस्तो जायना. फॉरेस्ट करता कितें फाल्ल्या काणयेक रस्तो केल्लो तो पसून पळय फॉरेस्ट येवन हाडून घेत ते कवर मारल्या ते मुगेन वयतात जाल्यार तेजी आडगाय कोणूच दिवपाक शकना. ते आमचे बरोबर आसा म्हणटात. त्या लागून मेन म्हळ्यार येवपा वचपाक त्रास जाता. वाटेर जनावर बी मेळटा, त्या जनावरां लागून भंय दिसता. चड मागीर कामाक वयता, सकाळीं वयता रातचो येता, केन्ना केन्ना लेट येता. तेन्ना ती वाटेर बी जनावर मेळटा. भुरगीं 2 जाण चेडूं कामाक वयतात, ती कामाक वयतना येतना तांकांय मेळटा जनावरां. केन्नाय हाडपा वयता तांकां, केन्ना हाडपा वचना तांकां. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर. त्याचवेळी हाणें सरकारी नोकरे बरोबर कुळागरांत काम करून वेगवेगळे पीक उत्पन्न केलां. ताच्या कुळागरांत संत्रांची झाडां आसात. संत्रांच्या झाडांक बरें पीक येता अशें सुहास सांगता. तशेंच केळीं, सुपारी, काजू, पणस, मिरयां हे सारकिले हेर पीक तो घेता. शेतकी खात्याच्या मजतीन आनीक झाडां लावन संत्रांची लागवड वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्याचें सुहास सांगता. पळयात खासा रिपोर्ट. धारबांदोडा कामरखंड वाठारांतलो हो सुवास वेळीप. सुहासाका कुळागरांत काम करपाची ल्हानपणासान उमेद. आपल्या पालका वांगडा तो ल्हानपणासान कुळागरांत काम करत आयला. कुळागरांत केळी, सुपारी, काजू, पणस, आंबे तशेंच मिऱ्याच्या पिकांचेय ताणें उत्पन्न केलां. तांच्या कुळागरांतली खाशेली गजाल म्हळ्यार कुळागरांत आशिल्लीं संत्रांची झाडां. राज्याक तशें संतांचें व्हड पीक येना, मात सुहासांच्या कुळागरांत आशिल्ल्या संतांच्या झाडाक बरें पीक येता अशें तो सांगता. सरकारी नोकरी बरोबर सुहास कुळागरूय सांबाळटा. शेतकी खात्याचे मजतीन आनीक फळांच्या झाडांची लागवड करपाची इच्छा ताणें दाखयला. ताचे बागायतीत आनीक संत्रांची लागवड वाडोवपाची आस्त सुहासान उक्तायला. ऐकात. हे बाबान लायिल्लें एक म्हाका दिसता 30 ते 35 वर्सां पयलीं लायिल्लें. सो हांव मागीर ताका अशें म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव ताका उदक घालपाक लागलो, सगळें घालपाक लागलो. आनी आमी बाबा म्हणटालें बाबा हांगा हितून जायना रे गोंयांत संत्रां. तो म्हणटालो झाड लायलें म्हणटा डेफिनेटली आमकां फळ मेळटलेंच म्हणटालो. पूण आतां खूब मेळटा फळां. म्हणजे लास्ट इयर आमकां खूब मेळ्ळी. फक्त ते अवकाळी पावसाचे न्हू ती हें जाता, गडगड मारता. गडगड पावसाची ती खूब पडटा. पूण खूब पडटा. 1-2 झाडां आहा भिवून चडटा. हय ती गळटा. पण आमी लास्ट टायम 1 डझन भर सामकी वर पिकी खाली. 2 आसा आनी थंय मागे थंय आहा, थंय हांवें थोडी लायिल्ली आसा. आनी बागायतदारांच्यान जर म्हाका ग्राफ्टिंग बी मेवळी जाल्यार म्हाका हांगा ही जमीन म्हाका ओके अशी दिसता. पण सो म्हाका कल्टिवेट करपाची उमेद आहा. हे जमनीची जाता. हय डेफिनेटली जाता हे. आनी हाडपाची, हाडून लावपाची. हय आनी हाडून म्हाजी तयारी आसा अशी. ओके. हे संदर्भात तुम्ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा बी सांगला? हांवें म्हटलेलें ताका, म्हणलेलें हांवें फक्त विचारलेलें गोंयांत जाता. ती म्हणली गोंयांत जायना. हांवें म्हणलें आमची झाडां आमी बाबान लायिल्लीं सो लायल्या. ती म्हणटा आमी विजीट करता सांगताली. कळना तुका. आनी तेंचे कडल्यान कितें मदत मेळ्ळी जाल्यार बरें. हांगा ती उदकाची एक मातशी सोय ना हांगा. मातशी उदक जायत आसता न्हू ल्हान आसतना. ती जमीन तांकां मानवला हांवें. सो म्हाजी डेफिनेटली म्हाका प्लॅनिंग आहा मुखार अशी घालपाची अशी. ओके. आनी मागीर उदकाची सोय बी कशी पंप? उदकाची म्हणजे फक्त कितें आमकां आतां एप्रील-मे म्हयन्याक उदक कमी आसता. सांग उदक कमी आसा. सो उदकाची एक म्हणजे एग्रीकल्चरा थ्रू बी अशें जालें. बाटा म्हणजे सुपारी आहा, माड आसा, मागीर आमी ती मिरयां आसा, केळी आसा, पणस आंबे आहा डेफिनेटली, काजू आहा अश्यो. पूण म्हाका ही जमीन हांगा हिंका मानवल म्हणजे म्हाका ही करपाचें कल्टिवेशन मना. एक्चुली हांव सर्वीस करता. गव्हर्मेंट जॉब आसता, रवीन भवन आसता. सो म्हाका खूब फार्मिंगाची हें आहा, इंट्रस्ट आहा. कित्याक बाबा खूब आसलेलो. बाबा रात दीस हितूकूच आसतालो. बाबा फाटल्यान तूं चलयता? हय हय डेफिनेटली हांव चलयतलो. त्योय लावपाचे आहा. पूण म्हाका अशें म्हणजे कितें हांवें थंय लायिल्लें आहा. मागीर लिंबीणी बी म्हाका लावपाचें आहा. फक्त उदका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. तुम्ही बांय बी कितें आसा? ना बांय म्हणल्यार बांय मारून आमी बारीक कळयां अशें उदक व्हांवता. पण सबसिडी मेळटा न्हू बांय मारल्यार? मेळटा ती डेफिनेटली. जाल्यार म्हाजे विचार आहा. उदकाकूच लागून मातसो प्रॉब्लेम. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। स्पेशल इंटेन्सिव्ह